this festival? जागरेश्वर देवळान येयल्ले आहा टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ जागरेश्वर देव. जागरेश्वर जागोर म्हणटा तो एक आमचो उत्सव आमच्या शिवोली. द मेन इम्पॉर्टन्स कितें खाशेलेपण म्हणल्यार हांगा क्रिस्तांव तोहे हिंदू धर्माचे लोक वांगडा येवन हो उत्सव मनयतात. दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ दीस फेस्टिवल. देव जागरेश्वराचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या शिवोलकारांचेर मागता. सो दर वर्सा तूं हांगा येताय, हांगा ब्लेसिंग घेताय. हाव इज युअर एक्सपिरियन्स हियर? हांगा पयल्यार तुमकां दिसतलो एवरी टायम देवाची मुर्ती ना पूण ती लायट आहा, उजवाड आहा, दिवली पेटलेली आहा तेलाची. गॉड इज अ सोर्स ऑफ लायट. गॉड इज लायट. आनी परते सांगता ह्या उत्सवाचो खाशेलेपण म्हणटा ते हिंदू आनी क्रिस्तांव आमचे भाव भयण एकठांय जावन हो उत्सव मनयतात. दीस इज एज अ ट्रेडिशन. दीस हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर एजीस. कितली वर्सां शेकडे जाले हे आमचे ट्रेडिशन चालू आहा आनी हेच उरचे म्हणून आमचे. See, in other words, this is unseen God and He blesses everyone who comes in His feet. Blessing for everyone. सगळ्यात पयलीं सगळ्या जागरेश्वर देवाचे भक्तजन आहा, भावीक आहा, तांकां हांव आयज ह्या जागर उत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. जागर उत्सवाक ह्या हजारांनी असो लोक येतात. दिसभर मेळून लाखाच्या वयर जवळ जवळ लोक हांगा येवन जागरेश्वराचें दर्शन घेतात, पण नवस करतात, सांगणे करतात, नवस फेडतात. प्रत्येक जण आपापले परीन जी मागणी आहा ती मागणी करता आनी लोकांचो अत्यंत सुखद आनी आनंददायक असो अनुभव आहा की हे हांगर नवसाक पावणारो देव म्हणून जागरेश्वराची ख्याती आहा. त्याच प्रमाणे आज आमी तेव्हा जागरेश्वराचो उत्सव करतना तुमकां हांगर दिसून येतले आमी दोनूय धर्म हिंदू आनी क्रिस्तांव हांगर आमी दोनूय धर्माचे लोक पुण्याक गोविंदान म्हणटात तशें हो जागराचो उत्सव कितली तरी शेकड्या वर्सांनी असो करता आमी हो.